राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन जीएमसीच्या भायर आशिल्ल्या फळां विकप्यांक मेळ्ळो. तांचे खातीर सरकार कितें तरी करतले. गरज पडल्यार दुसरे कडेन खंय तरी जागो दिवपा खातीर यत्न करता. तशेंच मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारा कडेनय उलयता आनी फळांकारांचो प्रश्न सुटावो करता. तशेंच जिल्लो अधिकारीन दिल्ली नोटीस तात्पुरती स्थगीत दवरपा खातीर जिल्लो अधिकाऱ्याक विनवणी करता अशें आश्वासन मंत्री गोविंद गावडेन दिलां. तांकां गाडे हे काड म्हणून सांगलें. कन्सर्न जे जीएमसीचो आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे म्हजो मित्र, ताचे कडेन हांव उलयतलो. सीएमा कडेन हांव चर्चा करतां आनी तात्पुरतो सद्याक जर तांकां जर नोटीस जर आयल्या जाल्यार ते नोटीस सद्या ऑन होल्डार दवरपा खातीर हांव रिक्वेस्ट करतां. म्हाकाय डिटेल कांय खबर नाशिल्लें, तें आयजूच म्हाका कळिल्लें आसा. आनी ट्रेडिशनल आज कितें खरें म्हळ्यार ही आज गरज आसा, नीड आसा. कारण प्रत्येक पेशंटाक ही फ्रुट्स ही खूब जाय पडटा. पण एकूच जबाबदारी आमी घेवपाक जाय की बाबा ट्रॅफिकाक खंयच तरेचो अडखळ जावपाक जायना. पूण म्हज्या हिसपान ती आसा ती सायडीन आसा. ताच्या संदर्भान दुसरे कडेन सुद्दां जर जागो तांकां रिहेबिलिटेशन करपाचे सुद्दां प्रयत्न आमी ते प्रयत्न करपा खातीर हांव सीएमा कडेन उलयतां आनी तद नंतरूच सीएमाक डिस्कशन केल्या नंतरूच हांव काही गोश्टी मागीर ताचेर निर्णय घेवपाक. आमचो सरकाराचो एक उद्देश आसा हे सगळ्यांक प्रोटेक्ट करपाचें. पण काही थोडेशे बाकीच्या कोणाक त्रास जावपाक जायना ह्या संदर्भात थोड्योश्यो काही गोष्टी आमकांय थोडो प्रिकॉशन्स घेवचो पडटलो. पूण निश्चितूच ह्या सगळ्यांक न्याय दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी फ्रुट्स जे सामान जी घेवन बशिल्लें आसात ती दैनदिनीक हॉस्पिटला खातीर खूब पेशंटा खातीर उपयुक्ती आसात. ताचे खातीर अल्टरनेट अरेंजमेंट करपाचो आमचो सातत्यान प्रयत्न आसता. जीएमसी भायर गाडे आनी फळां विकपाक कांय जाणां बसतात. मडगांव पणजी तशेंच जीएमसीन पेशंटांक मेळपा खातीर येवपी लोकांक येरादारी करतना त्रास जाता. तशेंच रस्त्याचेर गाडी उबी करून फळां विकती घेवपा खातीर गाडयेकार रावतात. त्या खातीर येरादारी करपा खातीर रस्तो मेळना. रस्त्यार गाडयो उबे केल्यार येरादारी करपी हेर गाडयो शिरकोन उरतात. रस्तोय ब्लॉक जाता. म्हूण उत्तर गोंय जिल्लो अधिकारी कार्यालयान हे फळांचे गाडे थंयच्यान काडचे अशी नोटीस काडल्या. गव्हर्मेंट इज प्रमोटींग फॉर द फार्मींग हें नक्कीच आसा. म्हजें सुद्दां तेंच मत आसा. पूण हो जो इशू जो आसा एखाद्या ट्रॅफिक कंजक्शनाक लागून एखादो तांकां रिहेबिलेट कर किंवा तुमी शिफ्ट करात अशें घडये एखादें सांगलां आसतलें. हेजो अर्थ अशें न्ही की गव्हर्मेंट जो आसा तो अगेन्स्ट टू द फार्मर्स आसा. पण तातूंतल्यान गांभीर्य कितें आसा, कितें प्रॉब्लम आसा तो डिटेल आमी इवन कलेक्टरान जर नोटीस जर काडिल्ली आसा कलेक्टरा कडेन सुद्दां हांव पर्सनली उलयतलो आनी तात्पुरतो तांकां रिलीफ दिवपा खातीर हांव कन्विन्स करतलो. आनी ह्या संदर्भात सीएमा कडेन उलयतलो अशें काही गोष्टी म्हज्या मनांत आतां आयिल्ल्यो आसा. आमकां नोटीस येयला कलेक्टरान 2-3 फावट कलेक्टरान व्हरून हें जालें आनी आतां लास्ट पयर आसलो कलेक्टरा कडेन नोटीस. कलेक्टरान सांगलां आमकां सगळे इधर से हटाओ, मेडिकल के पास कुछ नहीं मांगता, 3 दिन के अंदर इधर से हटाओ. आमी हांगा फळां विकून आमचें आनी आमच्या कुटुंबाचें पोट भरतात. तशेंच पेशंटांक मेळपाक येवपी लोकांकय आमचे खातीर फायदोच जाता. आयकात फळां विकपी कितें म्हणटात ती. एकाच दिसा सगळी भाजी खायना न्हू, तरेतरेची खाता. म्हणून थोडी विकती घेता आनी थोडी हें करता आनी अशें आमी भुरग्याचें पोट चलयतात. कितें तुमकां नोटीस इकू नाका कितें सांगलेलें आमकां विकूं नाका म्हणून. आतां सद्या आतां कांय सांगूं ना आमकां. आमी इल्लीशी हाडटा आनी विकून वयता दीसभर. म्हळ्यार केन्ना सोंपता तशी वयता, केन्ना दीसभर वयता, केन्ना बेगीन वयता. अशी सोंपयता आनी वयता. तुमचें हें ना दुकान अशें ना? दुकान ना. हें पळय कापोतीरूच हें करता आनी सत्री लायता आनी हें करता विकता. दुकान अशें आमचें ना. ल्हानसोच धंदो आमचो आनी हितून आमच्या भुरग्यां व्हडली जाता. काम म्हणल्यार काम कोण मेळना न्हू आतां. हे जे लोक आसा हे आमच्या गांवचे लोक आसा आनी हे काम धंदो तांकां कांय ना. हे बिजनसूच करून आपलें पोट भरता. ताका लागून गव्हर्मेंटा कडेन मागता जे फॅमिलीक आपलें पोट भरता तेंच्या पोटार पांय दवरचो न्हू. ताका लागून एक रिक्वेस्ट करता की हांकां खंय तरी ऑल्टरनेट जागो पयलीं पळोवन दिवचो आनी मागीरूच तांकां कितें तें करचें. अशेंच तांकां रस्त्यार सोडचो न्हू. आमी हांगा विकतात तें आतां गव्हर्मेंट आमचें काडूंक सोदता. तेन्ना आमकां आमच्या दोनूय MLAंनी सांताक्रूज MLA एंटोनी आनी सिल्वेरा बाबान आमकां एकठांय करून सीएमा कडेन व्हेल्ले आनी सीएमा कडेन तो उलयला काल आनी आमकां
सांगला तुमची व्यवस्था करून दितले म्हणून. मंत्री येऊन गेल्लो तेणें आमकां सांगला आपूण तुमच्या हितून भाग घेता आनी आपूण येता तुमच्या हितून भाग घेतले नाजाल्यार आमी आपणाय गोंयच्या CMA कडेन उलयता म्हणून सांगला. तुमची फॅसिलिटी हांगा नाजाल्यार दुसऱ्या जाग्यार खंयी पुणी आमी तुमकां जागा ठरयतले आनी दितले अशें म्हणून CMA कडेन मागणी घालता म्हणून. तिसवाडी ट्रायबल असोसिएशन, रामराव वाघ आणि शिरदोण पंचायतीच्या सरपंचान ह्या फळां विकप्यांक तेंको दिलो. तशेंच तांची दुसरे कडेन वेवस्था करची अशी मागणी केल्या. तिसवाडी ट्रायबल असोसिएशनाचो हे सपोर्ट ह्या लोकांक सतत आसतलो आनी आतांय आसात. आनी आमच्या मंत्र्यान सांगला त्या प्रमाणे की तेणी आपूण हो प्रयत्न करतलो जे हांकां खंय तरी शिफ्टींग खंय तरी दुसरे कडेन जागा दिवची अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. पाळे, कुडका, सांताक्रूज, बांबोळी ह्या एरियांतले ST समाज, OBC समाज होच आनी गोंयकार लोक हे धंदो करतात. आनी हो जर धंदो तांचो जर करपाक मेळना जाल्यार तांचे संवसारूय चलपाक मातशें मुश्कील जातलें. आनी कोणाकूच त्रास करनासतना ते इतके वर्सां हे धंदो हांगा चालू आसा. ताका एक ऑल्टरनेट जागो जर गव्हर्मेंटाचो आनी कितें प्लॅन आसत जाल्यार तांकां ऑल्टरनेट जागो पळोवनूच तांकां मागीर शिफ्ट करचें अशी आमची विनवणी आशिल्ली. आनी आमी ऑलरेडी 1 म्हयन्या आदीं बी एक विनवणी करून दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेनूय ते मेळून आयल्यात. आनी म्हाका दिसता आज खरेंच बरें दिसलें की आमचे ट्रायबल मिनिस्टरूय हांगा आयले मुद्दाम जेन्ना हो प्रश्न तांकां कळ्ळो. आनी ते म्हाका दिसता हो प्रश्न तसाच लायतले हाची म्हाका पुरेपूर खात्री आसा. आमचे सगळे जे वेंडर्स आसात ते आशेन ह्या आयच्या विजिटा कडेन पळयतात आनी म्हाका खरेंच तांकां धन्यवाद दिवंक सोदता. आमचे लोकल्स आहाय भाजी विकता ती ही भाजी विकून पोट भरता. आमकां खरें म्हळ्यार आमकां कितें जाय की हे भाजीकारांक कितें तर न्याय मेळपाक जाय आनी हांकां हांगासर नाल्यार दुसरे कडेन खंयसर तरी प्रोविजन करून दिवपाचें हें इतलें मागता आमी. मंत्री गोविंद गावडेन आमचे प्रश्न आयकोन घेतले. आमकां बरें दिसलें. आमचे खातीर कोण तरी आसा अशें म्हणत गोविंद गावडेच्या फळां विकप्यांनी आभार मानले. आनी गोविंद बाब गावडे हांगा येयलो म्हणून तेकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी विश्वास दवरता की ह्या ST समाजाच्या लोकांच्या फाटल्यान तो सदांच आसतलो